मडगांवच्या होली स्पिरीट फेस्ताक बशिल्ल्या गाडेकारांचो कोयर फेस्त जालें तरी रस्त्या कुशीक शेतांनी तस्सो पडला. मडगांवकारांक सध्या उपद्रव सुरू जाला. मडगांव पालिकेन रस्त्यावयलो कोयर काडलो. शेतांतल्या कोयराक मात हात सुद्दां लायलो ना. शेतांनी भरिल्ल्या कोयराक लागून पावसा दिसांनी हुंवार येवंक शकता म्हूण लोक उलयतात. पालिका गाडेकारां कडल्यान सोपो घेता, मात कोयर कित्याक काडिना काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. होली स्पिरीट फेस्ट थंयसर तांणी जायतेच स्टॉल घातिल्ले आशिल्ले आनी आमचे मुन्सिपॅलिटीन तांचे कडेन सगळ्या कडेन दिसवट्ट्या आंकड्यार दे हॅव कलेक्टेड अमावंट एज अ टॅक्स फ्रॉम द वेंडर्स. आतां कितें जालां की जितलो कचरो थंय जाल्लो तेणी मुन्सिपॅलिटीन केला, रस्त्याचेर सायडीन आशिल्लो कचरो आसा तितलोच कलेक्ट केला. शेतांनी इतलो कचरो पडिल्लो आसा ताका हात लावपाचें ताणें हें करूंक ना. हांव मागता मुन्सिपॅलिटी लागीं तांणी बेगोन बेग हो कचरो काडपाचो, कित्याक आतां पावसाचो दीस, आतां पावस पडलो म्हणटकच सगळो कचरो वचून ताका गटराक लागतलो आनी सगळे ब्लॉकेज जावन मागीर हुंवार येवपाची थंय शक्यता आसा. मागता म्युन्सिपालिटी गोडे जी रस्त्या भायर आहा ती पयली गार्बेज पयली बेगीन बेगीन क्लियर करची. पावस येवचे पयलीं ते सगळे पावसाचे उदकाचे लोटार सगळे वचून शेतान बसतले आनी फाल्यां लोकांक शेतां मेळटा सगळीं पाडून वयल्या खंयच्यान ब्लॉकेज जावन वयल्या रस्त्यार फ्लडिंग जातलें. पालिकेक विचारल्यार सदाच्योच जापो. कॉम्पॅक्टर मोडला, ट्रकांची शॉर्टेज आसा आनी मुख्याधिकारी ना म्हूण खंय कोयर उखलपाचो उरला. ते कितें जालां एट प्रेजेंट आमगेलें मातशें आमकां सीओ लिवेचेर आसतना ते मातशें प्रॉब्लेम जालें. आतां आयसान सीओ आमगेलो जॉयन जाता, सो मॅक्झिमम ऑल द प्रॉब्लेम वील बी सॉल्व. दुसरें मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमगेले कॉम्पॅक्टर आसाय ते सगळे जालो ब्रेकडावन जालो, तेंय प्रॉब्लेम जालो. दुसरे ट्रक्सूय आमगेले थोडे ब्रेकडावन जाले. आमगे लेबरांचे प्रॉब्लेम जालो. सो ऑल थिंग हांवें ऑलरेडी आतां हेका आमगे डिप्युटी सीएमाक लेटर केलो आसा, सो आनी आमगेले डीएमएक केलो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडगांवच्या नगरसेवकांक खासदार फंडांतल्यान प्रकल्प जाय. नगरसेवकाची राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान मडगांव पालिकेंत बसका घेतली. एक हर्स व्हॅन आनी एम्ब्युलन्स खंय पालिकेक रोखडीच मेळटली. पालिकेन कदंबा बस स्टँडार चेंजिंग रूमय मागला. तशेंच बारीक सारीक प्रकल्प जाय जाल्यार खासदार फंडांतल्यान करपाची आपली तयारी आसा म्हूण शांताराम नायक उलयला. हांव विजीट दिवपाचें कारण अशें की म्हाका कावन्सिलरा कडल्यान जाण जावपाक जाय खंयच्या एमपी लाड प्रोजेक्टांक तांकां इंट्रस्ट आसा की कावन्सिलर मुखार आयल्यात आनी तांणी कांय प्रपोजल म्हजे मुखार मांडले आसा. तातूंतली एक म्हणजे हर्स व्हॅन तें जवळ जवळ जाय तेन्ना मेळटलें. एम्ब्युलन्स मागलो तांणी, ताजें प्रपोजल येतलें. चेंजींग रूम एट कदंबा बस स्टँड हांगा मातसो मोठो प्रोजेक्ट येवपा आशिल्लो, पूण सरकारानय कांय कामां हातांत घेतल्यात. सद्या लिमिटेड चेअरपर्सनाचें म्हणणें कितें चेंजींग रूम दिल्यार पुरो. ओपन स्पेसीस जर एमपी फंडांतल्यान जर डेव्हलप जाता जायत तर म्हजी तयारी करपाक तयार आसा. पूण थंय ओपन स्पेसीस डेव्हलप करपाक फक्त लिमिटेशन आसा. ओपन स्पेसीन तूं एक मोठें कंस्ट्रक्शन करूं शकना. ओपन स्पेसीन तूं कम्युनिटी हॉल बांदूंक शकना. ते ओपन स्पेसीक बेजिकली एक रिक्रिएशन सेंटर करपाता. ओपन वॉल बील ओपन आसून ती एक स्टेज बांदली आनी ती स्टेज पळय आसा तातूंत भुरग्यांक खेळपाक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, बर्थडे सोसायटींतल्या लोकांचे मनोवपाक हे गोश्ट बरी करूं शकता. आनी हांव ओपन स्पेसीक डेव्हलप करपाक इंट्रस्टेड आसा. खंयचेंय काम जातलें जाल्यार डॉक्युमेंट वेवस्थीत आनी वेळार मेळूंक जाय. पालिकेन त्यो गजाली कळाव लायनासतना दिवच्यो म्हूण शांतारामान नगरसेवकांक सांगलें. एक गोष्ट आमी मानून घेवपाक जाय की आज पर्यंत वेवस्थीत प्रपोजलां येवना. ती पळय तुमी सबमीट करतात ते सगळें प्रॉपर फायल केली जाय तर तें काम जावपाक बऱ्या पडटलें. बसकेक चडशे नगरसेवक आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पावस तेंकलो. पावसांत चाट सामको फामाद. आलू की टिक्की, भल्ला पापडी, पंजाबी खास्ता, समोसा, कचोरी चाट आनी खूब कितें कितें. चाटाचो एक एक तरेतरेचो जिनस सिधा दे गोवांत स्ट्रीट फिस्टांतले मेजवानीक मेळटा. पळयात स्ट्रीट फिस्टाची एक झलक.
इतल्याने खबराची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.